दिव्यवाणी 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 दिव्यवाणी. देव बरो दीस दिवन तुमकां समेस्तांक दिव्यवाणी लायव्ह कार्यक्रम वीक्षकांनो, तुमकां म्हजे प्रणाम आनी नमान. फळा बरीत रितीन हो मागण्याचो वेळ आमी करसुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमीन. सोमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा सदां काळ तुमचे सवें आसो, तुमचे सवें आसो. सांतीसेम त्रिंदादीक नामान आमी करया. सांतीसेम त्रिंदादीचो उगडास आमी करया. सांतीसेम त्रिंदादीच्या हाजरपणाक आमी आंवडेवया. देखून एक घडीभर दोळे धांपून आमी हें गीत गावया. आराधन तुका देवा बापा, आराधन तुका म्हज्या बापा, महिमा तुका ससना ससनाक. आराधन तुका देवा बापा, आराधन तुका म्हज्या बापा, आराधन तुका देवा बापा, आराधन तुका म्हज्या बापा. महिमा तुका ससना ससनाक, महिमा तुका ससना ससनाक, महिमा तुका ससना ससनाक, महिमा तुका ससना ससनाक. वैसुगींचे बापा, तुजें आराधन आमी करता. तुका जावं महिमा ससनाच्या ससनाक, कित्याक तूं जावन आसाय सर पदवेदार, सर सत्यवन, सर बळवंत, सर वस्तू तूं वदक सोन दिताय आमकां. हर एक बरें देणें आनी हर एक बरें आशिर्वाद तुज्या सिंहासनांतावन आमचें तें वळोन येता. तूं हर एक आमची पिडा गूण करताय, हर एक जैत तूं आमकां लाभयताय. आमच्या जिवितांत मानाचो आनी महिमेचो मुखूट खुरो तूं न्हेसयताय. आमच्या जिवितांत कितेंच उणें पडोंक सोडिनाय. तुज्या भुरग्यांक तुज्या व्हडा मोगान राखताय आनी सांबाळटाय. तर बापा, आज आमी समेस्तांचेर आशिर्वाद घाल. तुज्या उतरांचेर नियाळ करता आसतना बापा, हर एक सर्गींची देणी जोडूंक आमकां तूं फावो कर. दिव्यवाणी लायव्ह विक्षकांक तांच्या गरजा प्रमाणे तांचेर आशिर्वाद घाल. जे कितें ती मागून आसात त्या सर गरजांनी तूं तांकां पाव. तांकां तें बरें काम, बरो दिसपडतो ग्रास, प्रमोशन, बरी भलायकी, त्या पिडेतावन सुटका, त्या पिडेतावन गूण जावचें, तांकां आसच्या त्या बंदडेतावन वायट सवयांतावन सुटका जोडचें. आनी तांचें कितें काम आसा, येवजण आसा, योजना आसा, ती सगळीं तांणी पंथाक पावोवंक बापा तुज्या आशिर्वादान तूं ताका नेटय. हें आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मातेवाच्या वांजेलांत 11व्या वस्वरांत 20 आनी 8 वळीर सोमिया जेजून अशें मागचें आमी आयकता. कश्ट तेलनो म्हजे सरशी येया, वाजान होवयतेलेनो म्हजे सरशी येया, आनी हांव तुमकां विशेव दितलो. कश्ट तेलीं सबार जाणां आसात ह्या संवसारांत, वजन होवयतलीं आनीकी सबार जाणां आसात. सोमी जेजू तांकां सगळां ताचे सरशी आपयता, कित्याक ताचे सरशी आयिल्ल्या वेळार ताचे थंय तांकां विशेव मेळटा. The word, English word that is used is rest. Come to me all you who labor and heavily laden and you will find rest. म्हणजे आमी आमच्या जिवितांत स्ट्रेसाक आसता. Come out of your stress and find rest. Do not work under stress, rather live under rest. स्ट्रेस म्हळ्यार वजन, दबाव, वत्तड. कश्ट सबार जाण ससतात, पिडा शिडा सबार जाण ससतात, तत्वार सबार जाण ससतात, अन्याय अनित ह्या संवसारांतले सबार सारचे संकश्ट सबार जाण सोंसतात. पूण दाबाव आयिल्ल्या वेळार, वत्तड आयिल्ल्या वेळार ते सोसूंक आनीकी चड कश्ट जातात. आतां दबाव, वत्तड म्हळ्यार कितें? जर तर जायते रूख झाडां आसच्या जाग्यार मद्यागात आमी एक माड लायलो म्हणजे त्या माडाचो काव वता म्हणटा आमी ल्हान सशी. ती वाडटा आसतना ती वत्तडाकाल वाडटा, दबावाकाल वाडटा. इट ग्रोज अंडर स्ट्रेस
एंड प्रेशर. कित्याक म्हळ्यार पोंदां पाळां ते मातयेंत रमयता आसतना सगळ्यांनींतल्यानी उरलेल्या रुखां झाडांची पाळां आसात थंयसर ताका वत्ताड मेळटा. वयर चडया म्हणटा आसतना वयर सगळ्यांनींतल्यानी सावळी, सर रुखाचे फांटे, कोंबरे आनी सर रुखाची पानां ताका सावळी घालतात, ताका दाबाव घालतात. देखून तो माड बरो वाठारान वाडना. आमी मोगरी फुलां करता, मोगरी झाडां आमी लायता, मोगरी झाडां आमी लायता आसतना कितें करता, पयलीं त्या मोगरी झाडां लावच्या जाग्याच्या भोंवतणी एक खण खणटा, गूंड खण खणटा. कित्याक दुसऱ्या रुखा झाडांची पाळां येवन ह्या मोगऱ्या झाडांच्या पाळांचेर दबाव घालून नजो, वत्तड घालून नजो. मात न्ही वयल्यान सावळी आसूं नजो, वत सारकें पडल्यार मात्र मोगरी फुलां झाडांत कीड जाल्ल्या वेळार कीड मरता त्या वताक. दबाव, वत्तड आमी इंग्लिशान म्हणटा स्ट्रेस, टेन्शन म्हाका सबार जाण अनुभव करतात. आमी वत्तडा काल जियो नजो, टेन्शना काल जियो नजो, बगार विशेवा काल जियेजय, सवकासाये काल जियेजय. वत्तडा काल जियेल्या काल जाता. हांवें सबार जाणांक पळयलां, आलतारी घेवचें म्हळ्यार वेदीचेर येवचें म्हळ्यार थोड्यांक भारीच भिरांत. थंय पयलें वाचप, दुसरें वाचप, ह्या वांजेल वाचूंक आसल्या वेळार मुखार येता म्हणटा आसतना तांचे हात पांय कांपतात. हात पांय कांपल्या वेळार हांवें वाचलेलें पळयलां, एकल्यान मुखार येवन सिराकाच्या बुकांतलें वाचप म्हणच्या बदलाक शिकेरीच्या बुकांतलें वाचप म्हणून वाचलें हांवें आयकलां. आनी थोड्यांनी वत्तडा काल, दबावा काल, प्रेशरा काल, टेन्शनार मुखार येवचे हात पांय कांपून आसतात. थंयसर रीणकारां पैकी एक रीणकाराक माफी केलें. तो भायर येता आसतना ताका आनी एक रीणकार मेळ्ळो. मातेवाच्या वांजेलांत आसा 18व्या वर्सांत. तो भायर आयिल्लो, ताका मेळ्ळो सांगाती सेवाक. ताणें हाचे कडचें रीण व्हेल्लें. ह्या रीणकारान त्या रीणकारा पळयल्लेंच ताका धरलो आनी थंयसर ताचो गळो चिरडिल्लो म्हण आसा. एकलो कांपोन कांपोन येवन म्हणटा ताका धरलो आनी ताचो गुळो चिड्डिलो. आयकूंक आमकां एक हास्या भरीत संगत. आनी एकल्यान पोरन्या टेस्टमेंटाची इसाया प्रवादीच्या बुकांत चडवणदार येता आसतना, इम्माल येता आसतना कितें सगळें नवें साव येता आसतलें म्हणटा सांगता आसतना एक भुरगो आग्याच्या बिळान सयत हात घालतलो आनी ताका कितेंय बादाक जावचें ना म्हण. पूण हाणें वाचता आसतना भियान कांपोन आग्याच्या बिळा बदलाक आग्नीच्या बिळांत हात घालतलो म्हळें. अशें म्हाका आमी दाबावाकाल येता आसतना, आमी भियाकाल येता आसतना आमी कितें सांगता म्हूण आमकां कळना. देखून म्हाका आमच्या जिवितांत आमी दाबावा काल, वत्तडा काल जियो नजो, बगार सवकासाये काल, विशेवा काल जियेजे. कित्याक वत्तड, दाबाव आमच्या जिवितांत आमकां मानसीक पिडा हाडटा. आमकां राती न्हिदो सोडिना आनी रातीक न्हीद पडना जाल्यार दिसाक शांती समाधान आसना. आनी सबार दीस, सबार काळ जर तर वत्तड दाबाव आयल्यार कशें एक रुखाक कस जातात, एका मनजातीक कस जाता, एका जिवाक कस जाता की मनशांकी कस जातात. देखून उपरांत तकली पडापड, दोळ्यांची दिश्ट उणें जावची, हात पांय कामचे, ह्या प्रेशर वाडचें, ह्या डायबिटीस येवचें, पेंगटाची दूख, गोमटेची दूख येवची, स्पॉन्डिलायटीस येवचें, सबार तरांची पिडा येवंकी साध्य आसात. देखून आमच्या जिवितांत आमी शिकत जाय, आमी वत्तडांत थावन, दबावांत थावन कशें आमी एक सुडकेचें, सडवणेचें, ह्या सवकासायेचें जिवीत जियेवेत गे म्हणून. कित्याक आमच्या जिवितांत वत्तड, दबाव येता? सबार कारणां आसात. कारणां जावन आसात. एक जावन आसा आमसोर, आमी म्हणटा हारी, आनी एक वारी, चिंता, आनी एक एंग्जायटी, कावजणी, आनी एक जावन आसा फियर्स, भिरांत, आनी एक जावन आसा दुबाव, आनी एक जावन आसा द्वेश, राग, नाबोगसाणें. सबार कारणां जावयेत. पूण आमी दाबावाकाल येता, आमी वत्तडाकाल येता, आमी पिडेस्त जाता. हाचे थावन आमी कशें सुटका जोडयेत? हाचे थावन आमी कशी सुकारी जोडयेत? आमी सुकारी जोडयेत आमी दबावा थावन विशेवाक आयिल्ल्या वेळार. दबावा थावन विशेवाक येवंक पळयत पुस्तकांत आमकां जायते ह्या उदाहरणां आसात, दाखले आसात. दाविदा विशांत आमी चिंतया. दाविदा विशांत आमकां वाचूंक मेळटा सामुएलीच्या पयल्या बुकांत. दावीद राय ह्या भुरगो दावीद विशेश दाबावा काल, वत्तडा काल तो जियेलो. तो गोरवां सोरोवचो गवळी जावन आसलो. बापायन ताका गोरवां सोरोवन धाडलें. ताच्या 8 जाणां भुरग्यां पैकी 7 जाणां भुरग्यांक सावला सांगता वावरूंक, राया सांगता वावरूंक धाडलें. ताच्या थोड्यांक सिपाय जावन वावरूंक धाडलें. पूण दाविदाक ताणें एका कोणशाक लोटलो. जेन्ना प्रवादी सामुएल बेतलेमाक येवन जेसेच्या घरा येवन देवान विंचलेल्याक राय जावन मागूंक
तयार जाता आसतना जेसेन ताच्या 7 जाणां भुरग्यांक मात दाखयले, एकल्या दाखोवंक सयत ना दाविदाक, म्हणजे ताचें कुटुंब सयत दाविदाचें कुटुंब सयत ताका सारक्या रितीन लेखिनातलें. ताका एका कोणशा लेखतले, ताका केवल एक गोरवां सोरोंक जाय आशी, रेड्यांक सोरोंक जाय आशी, केवल गोरवां रेड्यांचें शेण काडूंक जाय आशी, अशें ते चिंतले. देखून ताका कुटुंबांत थावनी सारको मान गौरव महत्व मेळनातलो. आनी उपरांत जेन्ना प्रवादी सामुएलान ताका राय जावन मागलो, कित्याक ताचें काळीज देवाक मानवालें. देव भायलें रूप पळयना, काळीज पळयता. सामुएलाच्या पयल्या बुकांत 16व्या वस्त्रांत 7व्या वळीर आमी वाचता, देव भायलें रूप पळयना, देव मनशाचें काळीज पळयता. दाविदाचें काळीज पळोवन देवान विंचलें आनी सामुएलीन आपल्या शिंगांतलें तेल ताचेर वतून ताका राय जावन मागलो. पूण उपरांत नीज राय जावन सिंहासनाचेर बसता आसतना दाविदाक 40 वर्सां जाल्लीं, पूण देवान विंचता आसतना ताका 15 वर्सां. 25 वर्सां ताणें राखाचें पडलें. आनी ही 25 वर्सां, 15 वर्सांच्या प्रायर तो 40 वर्सांच्या प्रायर पर्यंत विशेश दाबावा काल, वत्तडा काल तो आयलो. तो बुद्वंत, शाणो, झुजारी तो जावन आसलो. गोलियाथाक सयत ताणें लगाड काण सावल रायाक ताणें कुमक केली जावन आसा. सावल रायाक दुश्ट सकत दोस्ता आसतना सावल राया लागीं वचून संगीत वाजोवन, म्हणजे तें विणे वाजोवन, इंग्लिशान ताका म्हणटा हाप, ही वॉज प्लेईंग द हाप अँड सिंगींग ब्युटिफूल साम्स अँड हिम्स. त्या वरवीं सावल रायाक तो संतुश्ट करतालो, खुशालाय दितालो. जाल्यारय सावल राय ताचेर मोसरान भरलेलो, कित्याक तो जाण आसलो एक दीस ना जाल्यार एक दीस हो भुरगो राय जातलो, आपणाचें सिंहासन म्हज्या हातांतलें तो सुकयतलो म्हणून सावल ताचेर मोसरान भरलो. आनी हर एक अवकाश उपयोगसून ताका तो लगाड काडूंक पळयतालो. देखून अशें दाविदाच्या जिवितांत जायते दबाव आयले, वत्तड आयले, जाल्यार मोगाचें दबावा काल दावीद जियोंक ना. हाचो अर्थ आमच्या जिवितांत मोगाचें आमी एक निचेव करियेत, आमी एक विंसवण करियेत. म्हाका दबावा काल जियोंक जाय गी, म्हाका सवकासाय काल जियोंक जाय, म्हाका वत्तडा काल जियोंक जाय गी, म्हाका विशेवा काल जियोंक जाय. मोगाचें हांवें आनी ते वत्तडा काल, दबावा काल, त्या वजना काल जियोंक नजो बगार हांवें आनी तुवें विशेवा काल जियसय आनी सवकासाय काल देवाच्या हजरपणान जियसय. दावीद रायान हें कशें केलें आमी वाचता. दावीद रायाच्या त्या किर्तनान दावीद केदाळय किर्तन गायतालो, किर्तनां घडतालो, किर्तनां गायतालो आनी संगीत करतालो. साम 23 दावीद रायाचें किर्तन. सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना, 5व्या सरोवाच्या मैदानाचेर विशेव घेवंक तो म्हाका दिता, शांत उदका लागीं तो म्हाका व्हरता, म्हज्या आत्म्याक नवो जीव दिता, आपल्या नांवा खातीर तो म्हाका नितीचे वाटेन चलयता. काळख्या फालक्यांत हांव चलन तरी कसलेंच वायट हांव भियेना, कित्याक तूं म्हजें सवें आसाय. तुजो दांडो आनी तुजें भेत म्हाका धैर्य दितात. म्हज्या दुस्मानाच्या दोळ्या मुखार म्हाका एक मेज तूं बांदताय, म्हजे माथें तूं तेलान मागताय, म्हजें पात्र भरोवन ओमताता. सगळ्या म्हज्या जिवितांत दया आनी मोग म्हाका खरेंच सांगात दितली. सर्वेस्पराच्या घरांत हांव सदां काळ रावतलो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. कितलें अपुर्बेचें किर्तन. हकरेक दावीद राय कितें म्हणटा, सगळ्या म्हज्या जिवितांत दया आनी मोग म्हाका खरेंच सांगात दितली. सगळ्या म्हज्या जिवितांत देवाची दया आनी देवाचो मोग म्हाका खरेंच सांगात दितली. सर्वेस्पराच्या घरांत हांव सदांच रावतलो. म्हाका तरी एक विशेश कारण आमच्या जिवितांत दबावा काल, वत्तडा काल येवंक. इंग्लिशान म्हणटात ही इज अंडर स्ट्रेस, ही इज अंडर डिप्रेशन. तो खिन्न जाता, म्हणल्यार पिडेन कश्ट जाता. डिप्रेशन म्हाका जेन्ना मानसीक पिडा जाता, हाका एक कारण जावन आसा वारी. आमी म्हणटा वारी, इंग्लिशान वारी म्हळ्यार कोंकणीन कितें म्हणयत, खंत. म्हाका जेन्ना सबार जाणांक सबार तरांची खंत आसता. कसली खंत? वाव, म्हज्या मुखल्या जिवितांत कितें जातलें, हांव परिक्षेन पास जायन गी, हाका बरें काम मेळत गी, म्हजी आवय बापूय म्हजो मोग करतात गी, म्हाका सांडून घालतात गी, ह्या म्हजो घोव म्हाका सोडून वचत गी, म्हजी बायल म्हाका सोडून वचत गी, म्हजी भुरगीं म्हजो मोग करनासतना रावतात गी, म्हजे पयशे बँकांत आसात, बँक खंय बुडतात गी थोड्यांक बिरान, स्टॉक मार्केटीन पयशे गेल्यात, स्टॉक मार्केट खंय पडोन वचत गी. वा आतां नवो सरकार येता, तो सरकार म्हाका
फेवरेबल आसतलो की अनफेवरेबल आसतलो, म्हज्या तर्फेन आसतलो की म्हज्या विरोध आसतलो की, म्हज्या भुरग्यां परगांवांत वचों जातलें की जावचें ना गी, म्हजें काजर जालां आतां म्हाका भुरग्यांचें देणें मेळटलें की ना जायत की, म्हज्या आनी म्हज्या बायले मदलो संबंद बरो जायत की, म्हज्या आनी म्हज्या घोवा मदलो संबंद बरो जायत की. आमी येवजण गेल्या कॅनडा वचो जाय म्हणून, कॅनडा वचों जायत की, म्हाका न्यूझिलंडा वचों जायत की, ऑस्ट्रेलिया वचों जायत की, चिंतलां हांवें वचों जायत म्हण एक सपन आसा. पूण म्हाका चिंता करता आसतना म्हाका आमी दबावाक येता. आनी विशेश जावन आमकां प्रायवेट आसतना आमची चिंता वाडटा, आनी विशेश जावन 40 वर्सां उतरता आसतना म्हाका आमची चिंता आनकी सडटा खंय. कित्याक 40 वर्सां पर्यंत रगत तरणाटें आसता. तरणे रगत शिरांनी वळटा आसतना आमकां एक विशेश उल्हास उमेद आसता. पूण 40 वर्सां उपरांत तें हून रगत इल्लें शेळें जावन येतना सबार पिडा दोसता. थोड्यांक डायबिटीज, थोड्यांक काळजाची पिडा, थोड्यांक गांठी दुखू, थोड्यांक पेंकट दुखू, सबार तरांचे कश्ट तांकां येतात. मात्र न्ही, काजरी जिवितांत पयलें आसली ती दादोसकाय आसना. कर्नासच्या कामरांत पयलें आसलें तितलें दादोसकाय उमेद तांकां आसना. मात न्ही, ल्हान भुरगीं तरणाटीं शिकलेलीं आमच्या की चड बरें काम करता आसतना आमकां एका रितीन भिरांत दिसता. आनी मुखार म्हाका तांचे सांगता स्पर्धात्मक रितीन कॉम्पिटिटीव रितीन म्हाका वावरूंक जायत गी. आनी तितल्या भितर जर तर पयशे जावनात आनीक चड भिरांत दिसता. जर तर थोडे वायट संवय आयल्यात, बिडी वडची, सिगरेट वडची, ती सोडूंक जायना, कलोय वायट संगत आसा सोडूंक जायना, असल्या वेळार म्हाका वारी चिंता आमकां दबावाक हाडटा. असल्या दबावाकाल आमी येता आसतना म्हाका आमी सोम्या लागीं आयिल्ल्या वेळार आमकां शांती आनी समाधान मेळटा. शांती समाधान मेळटा. देखून जुवांच्या वांजेलां 14व्या वसरांत पयल्या वळीर समी जेजू म्हणटा, जॉन चॅप्टर 14:1, तुमी कळवळचें न्ही, तुमी खंत काडचेंय सोडा, म्हजेर विस्वास दवरा, म्हज्या बापाचेर विस्वास दवरा. सोमी ह्या जेजूचेर आनी सर्गींच्या बापाचेर विस्वास दवरून जियेल्ल्या वेळार म्हाका आमची खंत नपय जाता. देव आसा म्हज्या जिवितांत, तो म्हाका सण घालचो ना. तेन्ना म्हाका आमचें ध्येय, आमचो शेवट, आमी जिवितांत कितें करी जाय, आमी कितें करियेत आनी कसले संगती सांगाताकाल आमी करियेत, हेंच आमच्या शेवटाचेर आमचो ध्यान आसता. आमचें जिवीत सफळ जाता. दुसरी संगत आमकां दबावाकाल हाडटा आनी आमकां वत्तड घालता, ती जावन आसा कावजेणी. इंग्लिशान म्हणटा हांव एंग्जायटी. जर तर म्हाका आमकां भें आसता, ती एका संगतीची भें आसता. जर तर म्हाका वागाचें भिरांत आसल्यार वागाचें नांव काडटना म्हाका भिरांत दिसता. वाग म्हाका समजता. आनी थोड्यांक सरपाची भिरांत, विकाळ सरपांची भिरांत, सरप म्हणल्यार तक्षण भिरांत. आनी थोड्यांक त्या घोंटेर बांदतात पळय, ते साळयो म्हणटात, साळयो म्हणल्यार तक्षण भिरांत. ही एक भिरांत दुसऱ्या संगतीची. पूण जायते भिरांती सांगात आयिल्ल्या वेळार ताका आमी म्हणटा एंग्जायटी. कसली भिरांत म्हण कोत्तना, खंयच्याक भियेता म्हणना, केदाळे हात पाय कामचे, केदाळे घामोवचें, रातीन उडोवन पडचें, त्या दाळ म्हणटात एंग्जायटी. आनी एंग्जायटी चड जाल्यार म्हाका आमी विशेश मानसीक पिडेस्त जावंक साध्य आसा. खंयचेंय काम करूंक जायना, हात पाय कामचे, खंयचेंय बरें चिंतूंक जायना, हात पाय कामचे, राती सारकी न्हीदय पडची ना. असल्या व्यक्तींनी म्हाका देवा थंय सम्या थंय आयिल्ल्या वेळार तो आमची एंग्जायटी, आमची खावजेणी खाण सोडटा. कित्याक देवाचें उतर म्हणटा उत्पत्ती बुकान 17व्या वसरांत पयल्या वळीर सर्वेस्पर देवच म्हणटा, हांव एल शडाय, हांव सर पदवेदार. आनी 18व्या वसरांत 14व्या वळीर उत्पत्ती बूक 18वा वसर 14वी वेळ सर्वेस्पर देव म्हणटा, म्हाका असाध्य म्हणजे कितेंच आसा गी. जर तर देव सर पदवेदार आनी देवाक असाध्य म्हणजे कितेंच ना, त्या देवाक हांवें म्हाका समर्पण दिल्ल्या वेळार, जशें मरियमायेन समर्पण दिलें, आंजबडव्या घाब्रियेलान मरियमायक म्हळें, लुकाचो वांजेल 1 वसर 30 आनी 7 वळ, लूक चॅप्टर 1:37, नथींग इम्पॉसिबल फॉर गॉड. देवाक सर संगती साध्य म्हणटा आसतना मरियमाय आपणाक कसं समर्पण दिता त्या देवाच्या सक्तेक, सर पदवेदार सक्तेक. तेन्ना म्हाका आमची खावजेणी, आमची भिरांत सगळी पयस सरता. आमची जे कितें खंत हुस्के आसात आमी सगळे देवाचेर घालता. जशें सांब पेद्रू आमकां म्हणटा ताच्या पयल्या पत्रांत थंयसर 5व्या वसरांत 7व्या वळीर 1 Peter chapter 5:7, सगळे तुजे खंत हुस्को ताचेर घालात, कित्याक तो तुमच्या विशयांत जतन घेता. आमी भियोवच्या बदलाक, आमी खंत काडच्या बदलाक आमचें कॉन्सन्ट्रेशन, आमचें ध्यान केवळ आमच्या वावराचेर, आमच्या शेवटाचेर, आमच्या येवजणेचेर, आमच्या योजनेचेर, आमच्या कामाचेर, आमच्या कुटुंबाचेर आनी आपणाच्या बऱ्या भलायकेचेर आसता. तिसरी संगत म्हाका आमकां दबावाक हाडटा, ती जावन आसा आमच्या जिवितांत आमकां आसच्यो त्यो अडकळी. दाविदाक जिवितांत एक व्हड अडकळ मुखार आयली. ताका रायकर माक लावय प्रवादी सामुएलान देवाच्या नांवान. पूण तो जेन्ना झुजाच्या जाग्यार वता थंयसर तो पळयता गोलियात म्हणलो एक व्हड
राग कसो घातलो असो व्यक्ती 9 फीट उबार असो आनी बऱ्यांतली बरी बळवंत अस्त्रांत तो न्हेसता, शास्त्रां अस्त्रांत तो न्हेसला आनी तो इस्रायलितांक पंता आव्हान करता आनी इस्रायलितांक गाळी शिराप दिता. हे मोगाचें न्हू दाविदाक सोसूंक जालें ना. दावीद केवळ 15 वर्सांचो जाल्यार तो पवित्र आत्म्यान अभिषिक्त जालो देखून ह्या गोलियातान इस्रायलितांक पंता आव्हान दिवचें ताका सोसूंक जालें ना. दाविदाची प्राय कितली 15. मोगाचें आमच्या जिवितांत 15 वर्सां उतरता आसतना म्हणजे टीन एज येता आसतना, टीन एज म्हळ्यार कोंकणींत आमी टीन एज म्हळ्यार वतना वाडावळीची प्राय येता आसतना आमचे थंय मोगाचें ओडण्यो, वनवण्यो, ताळण्यो, पातकांची ती सवयो, बिडी, सिगरेट, बियर, पोर्नोग्राफी, सोरून लुटून पयशे करचे, बॉयफ्रेंडा सांगता गर्लफ्रेंडा सांगता भोंव वेचें, हॉटलांत जेवचें, थंय हांगासर वेचें, सांगानाथान वेचें, पोटी मारून वेचें, अविदेय जावचें, मास्टरा विरोध, टिचरा विरोध कितें पोकरीपणां करचीं, पात्रांबा विरोध पोकरीपणां करचीं, भावार्था विरोध वेचें, भावार्था विरोध असले तसले बूक वाचचे, नाका जाल्ले फर्स्ट डे बूक वाचचे. हे मोगाचें आमच्या जिवितांत आमकां आकर्शीत करता. असले संगती जावन आसा मोगाचें न्ही जावन गोलायात. इस्रायल तरी त्या गोलायाताक भियेतले. 12 जाण मोगाचें आयचो मनीस तसल्या वायटाक भियेता, मात न्ही आपणाकच तांकां समर्पण दिता. ते वायट संवय तांच्या जिवितांत सदांचे जाता. ते चिंता तें जिवीतच तशें ड्रग्स, बिडी, सिगरेट, सोरो, वायट संगात आनी वायट संबंद हें सगळें व्याभिचार, अनिश्कळपण, पोसदेपण सदांचें जिवीत म्हण चिंतात. पूण मोगाचें देवाचो भुरगो दाविदा बरी आसलो. देवाचें उतर मोगाचें स्पश्ट तांच्या काळजांत जगोवन दवरतात. गलातकारां बरयलें पत्र 6 वळ म्हणटा, गलेशियन्स चॅप्टर 6:7 उडास दवरा मोगाचें देवा सांगता खेळोंक जायना. मनशां सांगता खेळयेत, संवसारी संगती सांगता खेळयेत, देवा सांगता खेळोंक जायना. म्हणजे मोगाचें देवा मुखार येता नितीचें स्वताचें उजवाडाचें जिवीत आमचें आसा जाय. कोरिंथकारां बरयलें पयलें पत्र 6 वळीर तावन आमी वाचता. 1 Corinthians chapter 6:9 and 10. अन्याय करतले कोणूच देवाचें राज जोडिनात म्हणून हांवें तुमकां सांगूंक ना गी. प्रद्वारी, स्वालिंकामी, अनिश्कळ, वायट चालीचे, प्रद्वारी, स्वालिंगकामी, बेबदे, आमालकोर सगळ्यांची थंयसर उल्लेख केला. हे कोणूच देवाच्या राजांत रिकचे नात म्हूण तुमी नेणात गी. वय मोगाचें आमी गोलियाताचेर जैत वरी जय. आमच्या जिवितांत अडकळ येतात वय, आमी जैत वरी जय. समया जेजूच्या नांवान हुकूम घालीचे जशें जेजून हुकूम घाली. मार्काच्या वांजेलांत 5व्या अवसरांत 9व्या वळीर ह्या मनशांतून भायर सर अशुद्ध आत्म्या. थोडे फावटी मोगाचें आमच्या जिवितांत आमी हुकूम घालीचे. कशें दावीद पवित्र आत्म्यान भरोवन गोलियाताकच फुडकर रावता. ताजे लागीं आसले केवळ गोपीण आनी गोपीण ताच्या पोत्यांत असले 5 फातर तो वापरता. त्या येदवर त्या गोलियाताक सयत आड घालूंक तो शकता आनी ताच्या हरद्यार फाय दवरून गोलियाताचीच तलवार काण गोलियाता अलगाड काडूंक शकता. जर तर मोगाचें हांव आनी तूं समयान जेजू थंय थीर रावल्यार हर एका वायट सत्यचेर, हर एका खोटेपणाचेर आमी जैत व्हरूंक शकता. साम पावलान मोगाचें तसलो अनुभव ताणें केलो. देखून आमकां तो म्हणटा फिलिपिकारां बरयल्या पत्रांत 4व्या अवसरांत 13व्या वळीर, फिलिपियन्स चॅप्टर 4:13, म्हाका बळ दितला समयान जेजू थंय सर संगती हांव करूंक शकता. मोगाचें असलो मनोभाव म्हजो तुजो जायचो. जर तर हांव आनी तुमी भियेले हांव आनी गोलियाता तसल्यांक आमकांच आमी समर्पण दिलें हांव, मोगाचें आमी गुलाम जातले हांव. इस्रायलीत त्या गोलियाता गुलाम जाल्ले, भियान कामतले दाविदाचे भाव. पूण दाविदा थंय ते जाणा जाले गोलियात न्ही ताचे व्हरता बापूय आयल्यार आमी ताका चलोवंक शकता. देखून मोगाचें आमी केदाळ उडास दवरचे आमच्या जिवितांत. आमी दबावा काल जियोवचें न्ही, देवाच्या भुरग्यांनी केदाळ सुटके काल जियेचे. आनी आनीक सबार संगती आसात मोगाचें तुमीच नियाळ करीत. आनी एक संगत जावन आसा हरी. हरी म्हळ्यार आमसोर. आमच्या जिवितांत आमकां आमसोर सोड शेसान मनशांक हर तराचो आमसोर आसा. आमसोर बेगीन पास जायचें. बेगीन पास जायची जाल्यार नक्कल करीचें, या कितें कितें करन पास जावंक पळयचें, या बेगीन पयशे करीचे आनी बेगीन रक्तमासाची वंदवणी, व्याभिचार, अनिश्कळपण आनी फसदेपण अनुभव करीचे. वय बेगीन इल्लो जिवितांत दिल्लो सोरोय पियेचे, बिडी सिगरेट वडीचे, वायट कामांय करीचे, सगळे अनुभव करीचे वेगी वेगी. मोगाचें आमी उपरांत दबावाक येता. ही देंवसराची हात्यारां ती देंवतराची ओडणी, ताळण्यो, वंदवण्यो म्हाका तुका पाडाव करूंक तशें आदाव आनी येवेक पाडाव केल्ल्या बरी. देखून मोगाचें आमी आमच्या जिवितांत शांत रावंक, प्रशांत रावंक शिकत जाय. किर्तनाच्या बुकांत 40 आनी 9 अवसरांत 10व्या वळीर साम चॅप्टर 49:10 म्हणटा, शांत रावा आनी जाणा जाया हांव तुमचो सर पदवेदार देव. बी स्टील अँड नो दॅट आय एम द लॉर्ड युअर गॉड. आमच्या दबावांचेर वत्तडांचेर आमी जैत वरीचे जाल्यार सकाळीं इल्लो वेळ, रातीं इल्लो वेळ मोगाचें आमी शांतपणी प्रशांतपणी ध्यान करूंक फावो, मेडिटेशन करूंक फावो. सो मी जेजूस सांजेर ताचें सगळें मिसांव जाल्ल्यान सिलोड मागणें करतालो.
सकाळीं उठून मोगाच्यान मागणें करून आपलें मिसांव आराम करतलो. आमच्या जिवितांत तसली एक मोगाच्यान आमी तसली एक संवय आमी करीत आनी आमी उडास जोरी आमी आमसोर केल्ल्या वरी मोगाच्यान सकयल जोडिना. आमी जोडचें देवाचें आशिर्वाद आमचेर आसल्या वेळार देखून केवळ आमी आमसोर केल्यार वेगवेगळी आमसोर केल्यार मेळटा म्हणून मोगाच्यान केदें आमी चिंचेनी बगार देवाचें आशिर्वाद आसल्यार सगळें आमी जोड घेता. देखून किर्तनाच्या बुकांत आमी वाचता 120 आनी 7 साम 127 वर्स 1 एंड द फॉलोवींग. जर सर्वेस्पर घर बांदिना तर बांदप्यांचो वावर व्यर्थ. जर सर्वेस्पर शहर राखिना पहरेकारांचो पहरो व्यर्थ. सकाळीं फुडें तुमी उठशात, वेळ करून तुमी न्हिदों वेशात, घाम पिळून दिसपडतो ग्रास सोडशात, तरी सगळें व्यर्थ. कित्याक आपल्या इश्टांक सर्वेस्पर न्हिदेंत तें दिता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. ह्या दिसांनी आमी पळयता म्हाका कोरोना व्हायरस करगायिल्ल्या वेळार संवसारांत अदीक बळिश्ट राष्ट्र, जायते पयशे आस्तबदीक आसले तांचे लागीं बऱ्यांतले बरें यंत्रां टॅक्नॉलॉजी तांचे लागीं आसली म्हूण म्हाका व्हडा संख्यान थंयसर लोक मरण पावला. आनी थोड्या देशांनी म्हाका विशेश मेडिकल फेसिलिटीज तांचे लागीं आसली. दे वर बोस्टिंग ऑफ देअर मेडिकल फेसिलिटीज. पण आज तांच्या गांवांत अधिक वर्त्या थरान ह्या कोरोना व्हायरसा वयले लोक मेला. पूण म्हाका हांव आनी तूं जिवंत आसा, हांव आनी तूं सुरक्षीत आसा. कित्याक देवाची वेंग आमच्या भोंवतणी आसा. जर तर देव म्हाका तुका राखता, खंयचेच वायटाचे सकत मोगाच्यान आमचे जैत व्हरूंक शकना. असलो भावार्थ, असलो विस्वास आमकां आसा. आनी एका तरान मोगाच्यान आमी आमच्या जिवितांत दाबावाकाल आनी वताडाकाल येवयेत जेन्ना आमचे थंय द्वेश भरिल्ल्या वेळार, राग भरिल्ल्या वेळार, ना बक्षणां आमच्या जिवितांत आसलेल्या वेळार. सावल राय पळया, देवान ताका मागला राय कर. आनी आतां देवाची मांडवळ दाविदान राय जायची. पूण सावलाक राग आयलो, दाविदाचो मोसर जालो, ताचेर द्वेशान भरलो, ताका लगाट काडूंक हर प्रयत्न केले. आनी आमी उपरांत जाणां कशें तो इतलो प्रभाव कालायलो की ह्या द्वेशाच्या, रागाच्या, मोसराच्या, हग्याच्या, बारीकपणाच्या ताका एक दुश्ट सकत येवन दसूंक लागली. कांयच काम करून ताका जायनातलें. दीस आनी रात ताका उपात करतले. उपरांत दाविदाकच आपोवन दाविदान संगीत वाजोवन खेळोन गायन केल्ल्या वेळार तो दुश्ट आत्मो ताका सोडवेतलो. हमेलीच्या पयल्या बुकांत 16व्या वचनांत 15व्या बळीर तावन तें आमी वाचता. आनी आमी जाणा उपरांत सावल राय पाडाव जालो, नाश जालो. ताचो पूत जोनातान सयत झुजांत मेलो ताच्या द्वेशा वरवीं. मातेवाच्या वांजेलांत 18व्या वचनांत 32व्या बळीर तावन आमी वाचता. मॅथ्यू चॅप्टर 18 वर्स 32 ऑनवर्ड्स. बक्षिणांतल्या साकराक तो राय कितें म्हणटा की म्हणून, हत्त नसच्या साकरा, हांवें तुजें रीण माफी केल्ल्या बरी तुवें तुज्या सांगाती साकराचें रीण माफी करीचें आसलें न्ही गी. राय इतलो रागान पेटलो की त्या सेवकाक ताणें कसाब्याच्या हातीन दिलो. कसाबी म्हळ्यार कसापी म्हणटा तो मांस कुडके उडके करता, म्हणजे देवसराच्या हातान दिलो. तो कसतालो. आनी उपरांत जेजू म्हणटा, तुमी तुमच्या भावांक भयणी काळजांत तावन बक्षिना जाल्यार म्हजो सर्गेचो बाप तुमकांय तसोच करतलो. म्हाका आमी जर तर भुक्षिना राग मोसोर हगे आमच्या जिवितांत आमी दोन काणी येता, आमी दाबावाकाल येता, आमी वत्तडाकाल येता. म्हाका आमी कितेंच वत्तडाकाल दाबावाकाल येवचें न्ही. बगार सम्यातें, विशेव, शांती, समाधान, सुडका अनुभव कर. म्हाका आमचें जिवीत ह्या संवसारांत प्रशांतपणी आमी जियेचें. दावीद राय म्हणटा, समी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. तो म्हाका प्रशांत नितळ उदका सरशीं वता. प्रशांत नितळ उदका सरशीं म्हळ्यार म्हाका प्रशांत मन, प्रशांत काळीज, प्रशांत आत्मो. देवा लागीं आमी मागोन घेवया. आमी दोळे धांपया. सर्गींच्या बापा, ह्या मागण्याच्या कार्यक्रमांत वांटेली जात्रा आम्हा समेस्तांक प्रशांत काळीज फावो कर, प्रशांत मन फावो कर, प्रशांत अंतस्कन फावो कर. तूं म्हजो बरो गवळी, तूं आमचो बरो गवळी. तुज्या शेळयांक केदींच तूं झाडिनाय. काळक्या फालक्यांतल्यान चलतना सयत तुज्यो दांडो आनी तुजें बेत आमकां सांगात दिता. आमच्या वैरींक तूं पाडाव करताय. आमच्या वैरी मुखार तूं आमकां मेज म्हणटाय. आमचे कोप भरोन ओमतसर आमकां आशिर्वादांनी बेसांवांनी भरताय. वैसर्गींचे बाबा, दिव्य वाणी लायव्ह कार्यक्रम पळोवनच्या सर विक्षकांचेर आशिर्वाद कर. तांची खंत बेजाराय पयस कर. तांच्या जिवितांत तो दाबाव वत्तड पयस कर. हर एक मानसीक पिडा पयस कर. तांकां विशेवाचें जिवीत, सवकासायाचें जिवीत, समाधानाचें जिवीत, आशिर्वादाचें बेसांवाचें जिवीत फावो कर. बरें काम तांकां फावो कर. कामाच्या जाग्यार प्रमोशन तांकां फावो कर. ती आशा आतां परगांव वचून तांकां परगांव वचून दुसऱ्या गांव वचून सेटल जावंक तेंय तांकां फावो कर. तांकां घर जागो जायचें, तांकां घर जागो जाय तें घर जायचें. तांच्या जाग्यार एक बरी उदकाची बांय जायची. कितेंय तांचे समस्या आसात ते धाकले जावंक आसात, फ्लॅटाचे या जाग्याचे घराचे, ते जावं दी. तांणी दिल्ले पयशे आसात ते वेळार फाटीं येवं दी. तांकां रीण फारीक करून तांकां साध्य जावं दी. तांच्या भुरग्यां बाळांक वेळार तांकां जिविताचो सांगातीन मेळोवन दी. वेळार काजर जावं दी. तांणी आशांचे हर एक तांकां फावो कर. विशेश जावन तांच्या काजर जिवितांत भुरग्यांचे देणे फावो कर.
कुटुंबांत माया मोग एकवट फोव कर, कितेंय मनास्ताप आसल्यार बोगसाणेन दिवन एकामेका राजी जावंक तांकां फोव कर. कोणी तांचे विरोधी आसा सगळ्यां लागीं राजी जावंक तांकां फोव कर. विशेश जावन पिडा गूण कर. एक भयण नासिटा म्हणली भयण, ती थायरॉयडा वरवीं कश्ट जाता. थायरॉयड कॅन्सर ताका जाला. त्या भयणीक गूण कर. सबार जाणां कश्ट जातात. MICUंत आसा, ICUंत आसा, आस्पत्रेंत आसात. कॅन्सर जाला तांकां, गर्भाचें कॅन्सर आसा, ओवेरियन कॅन्सर आसा. सगळ्यांक गूण कर. बापा तुज्या भुरग्यांक सर आशिर्वादांनी तूं भर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं, तुमचे सगळे आसूं. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. परतून आमी दोळे धांपया. समिया जेजूचें आराधन आमी करया. आराधन तुका सोम्या जेजू, आराधन तुका मुझा जेजू, आराधन तुका सोम्या जेजू, आराधन तुका मुझा जेजू, महिमा तुका ससना ससना, महिमा तुका ससना ससना, महिमा तुका ससना ससना, महिमा तुका ससना ससना. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. परतून आमी मेळटा पर्यंत सर्वेस्पर देव सर आशिर्वादांनी तुमकां बरो.